तुमचो पक्ष असो ज्या पक्षा कडेन स्ट्रॉंग एक ग्रासरूट बेज आसा आनी एक किडरय आसा ग्रावंडाचेर, ल्हान प्रमाणां आसूं व्हडले प्रमाणां आसूं, तुमचे कडेन बुट्स ऑन द ग्रावंड म्हणटा पळय आमी, ते बुट्स ऑन द ग्रावंड आसात. जेन्ना ह्यो सगळ्यो बातमी येवपाक लागल्यो की यू गायस आर टुगेदर, काल तर ताणें सांगलें की वेवलेंथ इज मॅचिंग बी म्हणून, वॉट इज अ फीडबॅक यू आर गेटिंग फ्रॉम युअर बेज? फीडबॅक म्हणल्यार आमचेय भुरगे आतां होच विचार करता की आमी कशे तरी सिस्टमान पावपाक जाय विदावट कॉम्प्रोमायझींग ऑफ आयडियोलॉजी. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. फाल्यां आमी सिस्टमान पावपाक जाय म्हणून आमी पोगोचेर कॉम्प्रोमायज करतले, गोंयकाराचेर आमचे जे पॉलिसीज आसा तेचेर कॉम्प्रोमायज करतले, मायग्रंटां कडेन वयतले तांकां अपीस करतले, तेंची वोट घेतले आनी कितें स्टेटमेंट करून तांकां आमच्या सायडीन करपाक सोदतले, इलिगेलिटी तेंचे चलता ते चलपाक दितले, नॉट एट दॅट कॉस्ट. सो आमच्याय भुरग्यांक आमचे भितर गेल्ले जाय, सिस्टमान येवन आमी ते जाणा की एक आमदार आमचो विरेश वचोन कितें थंय करपाक शकता आनी कितें उलोवपाक शकता. जर फाल्यां अशे 10 ते 15 जर आसले, 8 सुद्दां जर आसले जाल्यार ते कितें करपाक शकता हे लोकूय जाणा, आमचेय भुरगे जाणा. सो आमचोय आतां टायम येयल्लो आसा की आमी ट्रायल एंड एरराचेर सगळें इतलीं वर्सां करीत आसात. फुडें कितें जातलें तें ट्रायल एंड एररूच आसतलो, कित्याक पॉलिटिक्सान कांयच कॉन्स्टंट ना, सगळें चेंज जायत आसता, एवरी 6 म्हयन्यान सगळें चेंज जाता. सो आमी सुद्दां पळयतले की बाबा आमी जो एक्सपेरिमेंट करतले तो सक्सेसफूल जातलो काय ना, तेचेर फूल विचार आख्खी आमचे CEC कमिटी जाली, आमची नॉर्थ गोवा सावथ गोवा कमिटीज जाले, मागीर बाकी आमची असेंब्ली अफेअर कमिटी जाली, पॉलिटिकल अफेअर कमिटी, हे सगळे कमिटी बसोनूच फायनली डिसिजन घेतले. हे डिसिजन हांव एकटो घेवपाक शकना, हांव वचोन डायरेक्ट विजयाचो हात वयर धरून आमी जॉयन जाला म्हणपाक शकना, नाजाल्यार काँग्रेसीचो हात हांव धरपाक शकना. ते फायनली आमकां डिसिजन घेवपाक जाय. सो आतां आमी रोखडेच ह्या 8-10 दिसां भितर आमची CECची बॉडी मिटींग आपयतली, कित्याक हें जें न्यू डेव्हलपमेंट जाला सो तेजेर आमकां डिस्कशन करपाक जाय. परत ते ZP इलेक्शन आहा तेजेर आमकां डिस्कशन करपाक जाय आनी तेतून कितें डिस्कशनान आउटकम येतलो पळय तो आउटकम घेवन आमी फुडें वयतले. म्हाका मुद्दम